एके वाटेन साळ न्हंय नितळ करतले म्हणटात आनी दुसरे वाटेन हळशिकावणे उदक सोडून परत ती न्हंय प्रदूषित करतात। हें चल्लां कितें? मडगांवचो आदलो नगरसेवक केतन कुडतडकरान प्रश्न विचारला। हें हळशिकावणे उदक पयलीं रस्त्यार व्हांवतलें। कितलींशींच आंदोलनां केल्या उपरांत हो प्रश्न सुटावो जाल्लो। ह्या हळशिकावण्या उदकाक लागून कोंब वाठारांतल्या लोकांक खूबच त्रास जावपाक लागला। घाणयारे वासाक लागून लोकांक घरांनी सुद्दां रावपाक मेळना। देखून हो प्रश्न बेगींतल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी केतनान केल्या। ह्या दिसांनी रिवर साल फाटल्या दिसांनी निवळ गेली। ही जी पळय फाटल्यान तुमी पळयता ही सिवरेज, ही जो पर्यंत बंद जायना तो पर्यंत रिवर सालाचो प्रश्न केन्नाच सुटपाक शकना। ही सिवरेज पयलीं रस्त्यार व्हांवताली, ती आमी आड्डी मारून प्रोसेशन काडून सगळें करून डिपार्टमेंटा कडल्यान सारकी करून घेतली। आज ती हांगा फाटल्यान व्हांवता आनी ही फाटल्यान कितलीं वर्सां जालीं फाटल्यानच्यान वता हें कोणाक खबर ना। पण हांगा रावतल्यांक रहिवाशांक डेली रातचो वास दिसान दीस रात तांकां घरान फंक्शनां करपाक मेळना। PWD सिवरेज डिपार्टमेंट निरिल्ल्याचो आळ घेतलो, तो ताणें उठचो, हें पळोवचें। मागीर तुमी सावथ गोवा कलेक्टराक पसून म्हाजें इतलेंच सांगणें आसा, तुमी जें पळय तें रिवर साल जी पळय तुमी व्हडलीं टेंडरां काडून हें करून तांकां परमिशनां पळय दिता, जो पर्यंत हें बंद जायना तो पर्यंत रिवर साल बी करून कांय फायदो ना क्लीन करून। कित्याक हें उदक परत थंयच टच जाता।